सारजोरा चिरेखणीत रायचो 17 वर्सांचो जाफर काजनेली बुडलो. लोकांनी खबर कळटाच पुलिसांनी फायर ब्रिगेडीक आफयली, मात तांकां येवंक कळाव जालो. फायर ब्रिगेड आयली खरी, मात तांचे कडेन बुडिल्ल्यांक काडूंक जाय ती यंत्रणा येना. 4 बुडिल्लो हांगा 4-10 तांकां फोन मारलो. फायर ब्रिगेड येयल्या 5 वयल्यान फायर ब्रिगेड सिनियर सांगता आमकां 45 मिनिट्स सारजोरा गेटी कडेन रावल्या म्हणून. एक तरी फर्स्ट हें म्हणटा फोटो मारता तो 45 मिनिट्स केन्ना ट्रेन गेट पडना थिंगा, मॅक्झिमम 10 ते 15 मिनटां. तें सांगता की तेणें 10 मिनटां रावलो म्हणटा. मागीर 5 हांगा येयलो तो, 5:30 जाली पावता म्हणल्यार. 5:30 तेणें अपडेट केला की आपले कडेन इक्विपमेंट्स ना म्हणून. तरी आसा तांकां इक्विपमेंट्स अरेंज करपाक 4 वर लागले तांकां. 9 म्हणल्यार पावले तेमी. 7:30च्यान तो आमकां सांगता 10 मिनटां इवन PY सुद्दां सांगता आमकां 10 मिनटां म्हणून. 10 मिनटां करून 9 पावल्या ते. आनी वयल्या पावल्या 9 तेंचे कडेन स्विमर ना. आमच्या भुरगो धांवला भितर. तेय 45 मिनिट्स स्विम केलें तेणें. आनी त्या उपरांत तेंचो मनीस 10 मिनटां स्विमींग केलें जाम जालो. तरी आसतना आमगे भुरग्यां थंय वयला. आतां 10-15 तेमी आनी कोणाक बोट हाडला तेमी. तेवूय 9 येयल्या 4 वरां उपरांत तेवूय अर्धे इक्विपमेंट्स हाडल्या तेमी. अशें जाल्यार कोणें 4-5 जाण बुडले जाल्यार कसो साल्वर करतले? फायर ब्रिगेड येवन फायदो कितें? तुम्ही जर 5 पावता इक्विपमेंट्स ना म्हणून तुमकां खबर आहा, तरी आसून कित्याक जालें वचा न्हू, फायदो ना. मेन म्हणल्यार कितें जालें, फायर ब्रिगेड टायमार पावपाक जाय. पूण हे जर सिरियसली काम करपाक जर सिरियसली घेयिल्ले जाल्यार हे इतलो टायम अजून लागपा नाशिल्लो. तो मेला बॉडी अजून मेळटाली आमकां. स्विमर्स आर नॉट क्वॉलिफायड इन फायर पळय ब्रिगेड. 5:30 ते तेणें 9 अरेंज केला इक्विपमेंट. ते कॅमेरा आनी तो हे स्क्रीन दोनूच इक्विपमेंट्स. स्पेशल टॉर्च ना तेंचे कडेन. 2 फायर ब्रिगेड येयल्या, टॉर्च ना तेंचे कडेन, एकूय टॉर्च ना. ते एक हें आसता, कॅपाक एक टॉर्च आसता, एक कॅपा टॅच ना तेंचे कडेन. आतां पळय आस जाल्यार कशें करप? सो हे ड्युटी रावन फायदो कितें? फायर ब्रिगेडीन रातभर बुडिल्ल्या जाफराक खणीत सोदपाचो यत्न केलो, मात तो हाताक लागलो ना. जेन्ना एक मनीस तांकां देंवयलो, कॅमेरा तेंचो फोंडेच्यान हांगा पावपाक 4 वरां घेता. पयलीं 10 मिनटां 15 मिनटां 10 मिनटां 15 मिनटां 4 वरां जालीं. आतां जेन्ना तितून उदकान देंवपाचो टायम आयलो, तेंचोच एम्प्लॉई भितर देंवपा, तो म्हणटा आपूण देंवना, तो म्हणटा आपूण देंवना. तेंचे भितर झूज मांडटा. एकटो बेश्टो एक जनरेटर ऑन करपाक 5 जाण रावतात. म्हाका दिसता एक आतां आमचोच मदींतलो बादशाह म्हणटा तो भुरगो देंवन ते बॉडी सोदता. म्हाका एक सांग, खंय तरी सिस्टम गडबडला. हांकां खंयचे एक ड्रायव्हर घेता ते आतां उडी मारून हे साल्वार करपाक. आतां हांव सुद्दां समज बुडटा जाल्यार हेंचे कडेन ड्रायव्हर ना म्हाका साल्वार करपाक. कित्याक हे भितात, स्वता भितात आनी ऑन वॉट बेजीस तांकां घेतात तें आतां सिस्टमाक पयलीं विचारपाक गरज. बट तेंचे कडेन हें ना. एक लायफ बॉय आसा, एक फायर ब्रिगेडीन एकूच लायफ बॉय आसा. आनी तेंचो स्विमर गेल्यार 10 मिनटान थकता. आमचो भुरगो 50 मिनटां जाली भितर उजून तेतूकच आसा. नाही ते नी कू करना. एक कॅमेरा पळोवपाक ते 10 जाण उबी आसा. फायर ब्रिगेडीक जमना जाल्ल्यान निमाणें मंगळारा फांतोडेर नेवीक आफोवची पडली. सकाळीं 6 सावन नेवीचें सर्च ऑपरेशन चल्लां. नेवीचे पाणबुडे जाफराक सोदतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.